आत्मो आमचो एक. ही कविता बरयल्या युसूफ अब्दुल्ला शेख हांणी. युसूफ अब्दुल शेख हे कोंकणी साहित्यांतले एक ज्येश्ठ कवी. कोंकणी साहित्य चळवळींत वांटो घेता आसतना तांचे भितरलें कवी मन जागें जालें. ते साबार विशयांचेर कविता करूंक लागले. एक प्रतिभावंत कवी म्हूण तांणी नामना जोडली. नेमाळी तशेंच केंद्रीय साहित्य अकादमीच्या काव्य संग्रहांत तांच्या कवितांचो आस्पाव आसा. आकाशवाणी तशेंच दूरदर्शन ह्या प्रसार माध्यमांत कितल्याशाच हुद्द्यांचेर तांणी वावर केला. तांच्या गांठी ह्या कविता झेल्याक कोंकणी भाशा मंडळ आनी कला अकादमी पुरस्कार फावो जाला. आत्मो आमचो एक हे कवितेंत आत्मबळाची शक्त घेवन आमी सदांच जैत जोडलें. तरातरांचे धर्म, जाती आनी रंग आसून लेगीत एकचारान वावुरले हें भारतीयांचें खाशेलेपण. झुजां, जीव घेणी मोडां, दुश्काळ, दुस्मान तशेंच वेगळ्या वेगळ्या भासांचीं संकश्टां आमचेर आयलीं. व्हड व्हड विचारवंतांची आमी देख घेतली. महाभारतांतल्यान स्फूर्त घेतली. पांडवांचो आदर्श सामकार दवरून आमी झुजले. इतलेंच न्हय, भारत देशांत सगळ्या धर्माचे लोक एकचारान वावुरतात आनी सगल्यांक सारकोच मान आसा. देखून भारताक सर्व धर्म समभावी अशें म्हणटात. येता ती पिळगी लेगीत होच आदर्श दोळ्यां मुखार दवरून हाचे फुडें हेंच दायज फुडें व्हरपाचो संदेश कवी आमकां ह्या कवितेंतल्यान दिता. तरातरांच्यो जाती काती, तरातरांचो भेस, भारतीय सगळे आमी, आत्मो आमचो एक. आमच्या भारत देशांत संवसारांतल्यो सगळ्योच जाती आनी सगळे धर्म आस्पावल्यात. ताका लागून साबार जाती कातींचे लोक, वेगवेगळो भेस आपणावपी लोक हांगा वावुरतात. एक घराबो जाल्ले वरी एकचारान रावतात. पूण ह्या लोकां मदीं आमकां भेदभाव दिसून येना. हे सगळे लोक आपणाक भारतीय म्हूण समजतात. आपलो आत्मो एक अशें मानतात. कितलीं कितलीं झुजां आयलीं. जीव घेणी मोडां आयलीं.
दुष्काळ आयले, दुस्मान आयले, संकश्टाचे तुफान आयले, आत्मबळाचे बळगे घेवन सदांच आमी जोडला जैत. भारतीय सगळे आमी, आत्मो आमचो एक. इतिहास गवाय आसा, भारताचेर दुस्मानांनी जायते फावटी घुरयो घाल्यो. पुरातन काळा सावन भारत देशाचें अस्तित्व तिगोवन दवरपा खातीर भारतीयांनी साबार झुजांक तोंड दिलें. भारत हो एक असो देश जंय एक वटेन मोड, वादळ जाता, उदकांत व्हांवून लोकांचे जीव वतात, तर दुसरे वटेन उदक नासून दुष्काळ पडटा. उदकाक लागून लोकांचे हाल हाल जातात. अशा ह्या जीव घेण्या मोडांतल्यान वाट काडीत मुखार सरले. दुष्काळाच्या दिसांनी लेगीत खंबीरपणान स्वताक सावरून घेतले. अशे आमी भारतीय. वायट हेतूंचे विचार मनांत बाळगून साबार कडल्यान चारी वाटांनी दुस्मान भारत देशाक गिळूंक आयले. भारताचेर घुरयो घाल्यो. ह्या वेळार भारतीयांच्या सामकार संकश्टाचें तुफान उबें येवन रावलें. पूण फक्त आत्मबळाच्या बळग्याचेर आमी जैत जोडलें. हाचें कारण एकूच, आमी सगळे लोक स्वताक भारतीय म्हूण समजतात. आमी आमचो आत्मो एक अशें मानतात.